कसलीच कितें क्रायटेरिया आसा आनी ती क्रायटेरिया आयच्या शुभ वर्तमानांत कितें ती जेजू आमकां सांगून दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू म्हणटा, म्हजो जर पाटलाव करची खोशी आसा जाल्यार तुजो खुरीस उबार आनी म्हजे फाटल्यान यो. आनी मोगाच्या इश्टानो हें म्हणटा आसतना जायते फावटी ह्या संवसारांत आमी पळयता की आमी आमचो खुरीस तर उबारता, आमच्या जिविताक जे कितें त्रास पडटात ते आमी उबारता, पूण दुसरे जे आमच्या जिविताक आडकोड जाता तांकां आमी सायडीन काडून दवरता. आनी ह्या पासत जेजू म्हणटा तुजो खुरीस उबार. आतां तुजो खुरीस म्हणटा तो फकत तुजोच न्हय, सायडीन आसा तो तेवूय बीन एक खुरीस कशें तुका गोडे ते आडकोड जायत तांकांय उबारून, तांचेय खुरीस उबारून, तुज्या जिवितांत जोड आसात तेवूय उबारून आपल्या फाटल्यान यो म्हणटा. कारण जेजू मुखार म्हणटा दुसऱ्यांक जो कोण आपलो जीव आपल्याक सांबाळून दवरता तो सासणाक होगडायतलो, पूण दुसऱ्या पासत आपल्याचो जीव होगडायता तो सासणाक सांबाळटलो. आनी ह्या उद्देशी आमकां कळटा की तो खुरीस फकत आमचोच न्हय, दुसरीय गोडे जावंक जातात. मोगाच्या इश्टानो जेजू म्हणटा जरी तर हो खुरीस आमी उबारले जाल्यार आमकां एक इनाम फावो जातलो. ह्या संवसारांत आमी वस्तू करतात वय, पूण स्वर्गा राज्यान हो इनाम जेन्ना जेजू परतून मनसुबी करूंक येतलो तेन्ना तो आमकां फावो करता म्हणटा. म्हणटोच आमचेर दल्लोलें आसा कितें आमी निर्णय घेता. मोगाच्या इश्टानो आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं उतरां भाग्यवंत इनासान एका व्हडा भाग्यवंताक म्हणलें, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर, आनी ताच्या उद्देशी ताचे जिविताचें परिवर्तन जालें आनी तो जेजूक लोबदलो, जेजूची सेवा करूंक गेलो. आनी त्या मेरेन तावन जे तो आपणाचें चिंत्तालो त्या मेरेन तावन तो दुसऱ्याचें चिंतूंक लागता आनी क्रिस्ताक परगटूंक भारतांत गोंयांत पासून पावता. तर मोगाच्या इश्टानो ह्या व्हडा भाग्यवंताचे देखीन आमच्या जिविताक आमी एक संदेश घेवया. ह्याच्या दिसा जेजू सांगता तुजो खुरीस उबार. अशें एक सोंपें जाता, खुरीस केदोय व्हडलो जावं केदोय मोठो जावं आमच्या गोड्यांत घालूंक आमी क्रिस्तांवां म्हूण सांगूंक वो चितारूंक तो बरो दिसता, पूण आमच्या जिवितांत पाडूंक जाय तो अवघड जाता. तरी पूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता आनी जेजू आमकां म्हणटा तुजो खुरीस उबार म्हजे फाटल्यान ये. तर आयच्या दिसा जेन्ना मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना हीच कृपा आमकां फावो कर म्हूण जेजू लागीं मागुया. पेटोवणे वेळार गायन गावया C8 बापाक मान्ना पेज 31. C8 पेज 31. Bapak mana gulur mailo Zai kazaci Kori bhakti Takanaka bolidara Zai pelaci Doya priti Bapa manutuge mogan kini bedoni mogal bapa manutuge mogan kini bedoni mogal bapa manutuge mogan kini bedoni Mogal Bapa manutuge mogal kini bedoni. म्हज्या भयणी भावानो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कोर
आमी भेटयता तें आत्मीक बलिदान मानून घे आनी आमीच तुका सदां वोपलोलें दान जावंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काड जावं बारात आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्व काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर ओपता जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा थीर बरवशन ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओंत्रेकता देखून सर्व देवदूतां आनी संतां भक्तां सांगाती तांबोन आसतना तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सूर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रोगत. कोश्ट मरण सुसूक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो मोडून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मोजी खूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका दिन वाचून ते आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक खोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक साबारां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो खूड तुझे मरण आमी समोरता आनी तूं परत येसो तुझे पुनर्जीवनपण परगट्टा. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची खाल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलांय देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतोल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा सिमियाव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपूंड कर.
तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बरवाशान मथरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे कागलुतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंत आंकवार मारया देवाचे माय सांगाती भाग्यवंत तुजे तिचो पोती भाग्यवंत दोन दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी ताच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां धीर घेवन म्हणुया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास सांगतात आनी आमी आमचे चुकलेल्या मनशां तशी आमच्या पातकां आनी आमकां ताळणेपणां पूण वायटांतली सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान ओतरेकलोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासा सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी सुम्या ते म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतवार मातलो आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली क्रिस्ताची
ख्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावुया. D42 तुजेच फाटल्यान येता हांव, पेज 71. D42 पेज 71. तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या भोवल्या, मुखेल आमी मोडटा जेजू आमच्या उण्या. तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या भोवल्या, मुखेल आमी मोडटा जेजू आमच्या उण्या. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासा, मरोणांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उत्तराधिकार. मरोणांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उत्तराधिकार. तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या भोवल्या, मुखेल आमी मोडटा जेजू आमच्या उण्या. तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या भोवल्या, मुखेल आमी मोडटा जेजू आमच्या उण्या. ओळख ना जायतो सोड्या जेजू आमची शुभाची जाय. आमचे निर्मळ सोकुडी जेजू आमचे जिवीत सासणी. आमचे निर्मळ सोकुडी जेजू आमचे जिवीत सासणी. तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या भोवल्या, मुखेल आमी मोडटा जेजू आमच्या उण्या. तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या भोवल्या, मुखेल आमी मोडटा जेजू आमच्या उण्या. सगळीं उबी रावया. प्रार्थया. सर्वेस्परा, सुर्गींच्या देण्या वरवीं करताय तांच्या सांगाता तुजो आलाशिरो सदांच आसूं. आनी जांकां तूं निरंतरी सांबाळटाय ती सासणाच्या थारोणाक पुर्ती जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुत्राय एक कोलोवणी. फाल्यां ऑगस्टाची 8 तारीख ओल्ड गोवा बाजिलिकेंत आमची रोमारवेची आसा. हांगासर बस सुट्टली 3:15 वाजता शार्प. 3:15 वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनीक सोर पदवेदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे परोपकार. मागणे सान मिगेलीक. सान मिगेल महापडव्या लोळ्याच्या दिसा तूं आमकां राखा.
देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी खालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या कुमराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्याक हेमखणांत लोटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्ख्या संवसाराक चड पळटात. आमीन. शेवटाक गायन गावुया K7 निर्भागी आमची काळजां, पेज 142. K7, पेज 142. निर्भागी आमची काळजां, काळोखांत बुडून आसली, निराशी दुकां भरी, आमची दुचुके जाली. निर्भागी आमची काळजां, काळोखांत बुडून आसली, निराशी दुकां भरी, आमची दुचुके जाली. काळजाचो उजवाड जेजू, मोनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोरसोर जेजू, जिणेचो सूर्य जेजू. काळजाचो उजवाड जेजू, मोनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोरसोर जेजू, जिणेचो सूर्य जेजू.